आयज आमी ऑल गोवा फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफर एसोसिएशन सगळे मॅनेजिंग कमिटी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांकां मेळपाक तांच्या हांगची बंगल्यार येयल्ले. सो त्या प्रमाणे आमी तांकां एक मेमोरेंडम दिल्ले आसा की आमचे फोटोग्राफरांक आनी व्हिडिओग्राफरांक ह्या लॉकडावनात कितें प्रॉब्लेम्स फेस जाता ते. ह्या लॉकडावनाचो सगळ्यांक इफेक्ट जाल्लो आसा, पूण चड करून आमच्या फोटोग्राफरां भावा भयणांक खूब इफेक्ट जातलो. कित्याक जो पर्यंत सोशल गॅदरींग ही अथवा इव्हेंट्स हे जो पर्यंत स्टार्ट जायना तो पर्यंत आमी फोटोग्राफरांक कांयच काम मेळपाक ना. आनी हो सिजन एज इट इज गेल्लोच आसा लॉकडावनान. आतां फुडें आतां पावस येवपाचो आसा, पावसांनी आमकां कांयच काम नासता. आनी आमी CM साहेबाक हे दाखोवन दिला की आमच्या मेंबरांक कशें आमी इक्विपमेंट्सा खातीर लोन घेतलेले आसा, कितले आमी स्टुडिओ कितले आसा, कशें कितें रेंटेड कितले जाण रेंटेड स्टुडिओ घेवन आसात आनी कशें रेंट फारीक करपाक तांकां त्रास जाता हे सगळें दाखोवन दिल्लें आसा. Photographers and videographers are going to really pay the price of this lockdown, because social distancing has taken away events, birthdays, functions, conferences, weddings, all types of events where they are covered by photographers. This has created a lot of loss for the members. We have actually collected data from all our members, where we have found that some members will not able to survive if no assistance or no opening up of those sector is done. So we have narrated our difficulties to the Honorable CM, and he has said he's going to look into these difficulties what we are facing. आणि हांव सर प्रमोद सरा कडेन आमी आशा बाळगता की आमचे सगळे रिक्वेस्ट सगळ्यो आहा पळय त्यो आमच्यो हे करून घेवन आमकां गूड रिस्पॉन्ड मेळटलो म्हणून. थँक्यू.